मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपा वयल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो ताका विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो. ह्या निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. हालींच कांय दिसां फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आतां परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला. तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहीत घेयसास फामिली मदीं. सोमारा देवळांत एका उत्सवाच्या वेळार पुरोहीत आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकारा वयल्यान परतून वाद जालो. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त सोमारा व्हडा दबाज्यान मनयले. फातोडेचेर जाल्ले प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी हाजेरी लायली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव जाले. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. राजधानी पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे हे फेस्त अंदूचे व्हडा दबाज्यान मनयले. सकाळी फुडें प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव लेगीत जाले. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या ह्या फेस्ताक सगळ्या धर्माचे लोक वांटेकार जातात आनी ह्या पणजेच्या फेस्ताक हाजेरी लायतात. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उज्यान पेट घेतलो. इंडस्ट्रींतलो जो कोयर आसता आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेल्याचें कळटा. म्हापशा तशेंच पर्वरे उदो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळाचेर पावून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो आनी कसो बसो हो उजो जो आसा तो आटोपांत हाडलो. कोलवाचे PI तशेंच हेर यंत्रणा ह्या घटनाथळाचेर पावली. 2 उजो पालोवपी दळाचे जवान म्हळ्यार पर्वरी तशें म्हापशाचे उजो पालोवपी दळ हांगासर पावले आनी तांच्यांनी हो उजो आटोपांत हाडलो. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा. सुक्या तण्यान उज्यान पेट घेतलो. तशेंच इंडस्ट्रींतलो कांय कोयर आशिल्ल्या कारणात उजो पेटत गेलो. मिनाच्या येरादारी आड बेळगांवच्या शेतकऱ्यांचें आंदोलन आजुनूय मिटपाची चिन्नां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणी विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी बेळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपयल्ल्या बसकेंत मागण्यांचेर तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकऱ्यांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट जालें. पिळगांव जंक्शन ते सारमनस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय असो प्रश्नूय शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलो. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचे राजकारण बरेंच तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवकां वांगडा हात मेळून कुंदना आड अविश्वास थाराव घेतलो. अविश्वास थारावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवकूय भाजपाचेच खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचले पालिकेत आतां भाजपा आड भाजप अशें चित्र तयार जाता.
गोंय राज्याची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा. स्वयंपूर्णतेक खऱ्या अर्थान बायलांनीच सहकार्य केला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. राज्यांत 80% बायलां सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन आयज स्वयंपूर्ण जाल्ली आसा अशें मुख्यमंत्र्यान आपल्या उलोवपांत स्पश्ट केलें. तो गोवा मिनी सारस 2024 ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो तेन्ना तेंच्यांनी हे अशें विधान केलें. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा अशें उलोवप ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. शिक्षणीक कर्ज, शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजणेच्यो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनात उलोवप केलें. हें संमेलन आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्लें तेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात, तशेंच शिक्षणीक कर्ज मागीर शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजण्यांचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवपाक जाय अशें लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनाक आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी हें विधान केलें. संमेलनाक आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ले हो सुवाळो आशिल्लो. अणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उप जिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली. सध्या हणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत ही सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब आनी नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केलेली आसा. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद जाला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय ही बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष, पारंपारीक विधी आणि भक्तजनाच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जाता.
गोयचे मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप जे आसा ते तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आणि प्रशासन बरे तरेन चल्ला हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केले. जाल्यार मुखेलमंत्री आणि ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकांकडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरान केलो. भुईगत लायट 15 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्प, आजोबा देवळाची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण तशेंच पिप्पी तत्वाचेर वेलनेस टुरिझम रिसॉर्ट ह्या सत्तरींतल्या 4 प्रकल्पांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा बुनयादी फातर घातलो. पुराय केरी गांवच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव विचारात आसा. गोंय राज्य पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळा कडेन हो प्रस्ताव दवरला. सुरवातीक एंट्री पॉयंटाचे काम हातीन घेतले तशेंच आमदार फंडांतल्यान देव आजोबा देवळाची दुरुस्ती आणि आशिकुशिकच्या वाठाराचे सोबितीकरण करतले. तशेंच PPP तत्वाचेर वेलनेस टुरिझम रिसॉर्ट उबारपाचो विचार आशिल्ल्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. आदल्या मांडवी पुलाची चाळण जाल्ली आसा. पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या आदल्या मांडवी पुलाची सामकी चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पुलाक सगळीकडेच फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ही फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वायट आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची ही फोंडकुलां जी आसा ती बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी सध्या जावपाक लागल्या. देशात सध्या हिंदूंची संख्या कमी जायत आसा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आणि भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा यशस्वी थारली. ह्या यात्रेत मुखेल वक्तो म्हणून टायगर राजा सिंग उलयतालो. देशात हिंदूंची संख्या उणी जायत चल्ला अशें तो म्हणटा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात अशें टी राजा हांचें म्हणणें. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें हो तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग म्हटल्यार टी राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा जी आशिल्ली ह्या वेळार तो मुखेल वक्तो म्हणून उलयतालो. भारतात सध्या मुस्लिमांची संख्या वाडपाक लागल्या अशें टी राजा सिंग हांचें म्हणणें आसा. ह्या देशा खातीर धोकादायक आशिल्ल्याचें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग अशें म्हणणें. तशेंच बांगलादेशी हिंदूंचेर जावपी अत्याचारांत तांकां वांटोवपा खातीर जे बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचार जातात तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाक तशेंच तांकां वांटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसा अशें टायगर राजा सिंग म्हणपाक लागलो. सगळ्या हिंदूंच्या घरात स्वरक्षणा खातीर तलवार आसप गरजेचें अशें सिंगान फुडें उलोवपाक सुरवात केले. टी राजा सिंग कुडचड्यार शौर्य यात्रेत उलयतालो. भारतात सध्याच्या स्थितीत रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमानांचो आंकडो 5 कोटी परस चड जाला.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या मुसलमानांक धांवडोवन घालचे अशें वादग्रस्त विधान तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हाणें उलोवप केले. कुडचड्या वयल्या बजरंग दलाच्या शौर्य यात्रेत तो उलयतालो. आयतारा कुडचड्यार जाल्ले ह्या शौर्य यात्रे वेळार टी राजा सिंग हाणें हे वादग्रस्त अशें विधान केले. बांगलादेशी हिंदूंक वांटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फक्त 15 मिनटां खातीर गेट ओपन करून दिवची. आमी बांगलादेशी मुसलमानांचें काम तमाम करतले अशें लेगीत वादग्रस्त विधान टी राजा सिंग टायगर राजा सिंग हाणें केले. आयचो एक हिंदू 100 जाणांचेर भारी पडपाक शकता अशा तरेचे बजरंगी तयार जालेले आसा अशें लेगीत वादग्रस्त विधान जे आसा ते टायगर राजा सिंग हाणें केले. सारखे परतून वादाच्या मुद्द्यात सापडपी वादग्रस्त भाजपा फुडारी आनी तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंग उलोवप करताले. हे आगळे वेगळे अशे निषेध जे आसा ते सध्या राहुल गांधी हाणें संसदेच्या भायर केले. काँग्रेस खासदार आनी विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधीन संसदेच्या आवारांत केल्ले ह्या खाशेल्या निषेधाचेर बरीच सध्या चर्चा जावपाक लागल्या. राहुल गांधी हाणें संसदेच्या आवारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अदानी हांचे पोस्टर हातांत घेवन निषेध केले. दोगांय मदीं आशिल्ल्या कथीत हितसंबंधांक लागून देशाक लुकसाण जावपाक लागला असो दावो लेगीत राहुल गांधीन केलो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक जे आसा गौतम अदानी हांचे मास्क घालून 2 खासदारांक घेवन राहुल गांधी प्रसार माध्यमांच्या मुखार हाजीर जाले आनी ह्या खासदारांक आपल्या वांगडा व्हरून राहुल गांधी मोदी आनी अदानी हांचे मदल्या कथीत हितसंबंधाची एक आगळीच अशी मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखतीत म्हणजे राहुल गांधी हाणें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी उद्योगपती अदानी हांची एक मुलाखत घेतली आगळी वेगळी आनी तातूंत आपूण सांगता ते सगळे मोदी करता अशें अडानीचे मास्क घालून खासदारान अशें उलोवप केलें. हांव तांकां जाय तें सांगता आनी प्रधानमंत्री मोदी ते करतात. बंदरां जाय जाल्यार हांव तांकां ती दिता, विमानतळाय दिता. राहुल गांधीन मागीर त्या जोडयेक फुडें बोट दाखयत विचारले, ह्या फुडें तुमी आनीक कितें बळकवपाचें आसात? तेन्ना सांजे वेळार आमची एक बसका जातली. त्या बसकेंत अमित भाई हाजीर आसतले. तेन्ना हे सगळे निर्णय ते घेतले अशें ते मास्क घालपी दोगा खासदारांनी उलोवप केलें. मोदीच्या मास्का कडेन बोट दाखोवन राहुल गांधीन तांकां विचारले, तुमकां इतको हुस्को कित्याक? हाचेर दुसरो साथीदार अदानीचे मास्क घालून म्हणपाक लागलो तो मातसो गंभीर आसा. फडणवीस सरकारात महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार असे 2 उपमुख्यमंत्री असतात. भाजपा शिवसेना शिंदे गटाची आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष अजून खाते वाटपाविषयी निमणो तांच्यांनी निर्णय घेवंक ना. देखून सरकार तयार जावन 4 दीस जाले तरी दोनूय उपमुख्यमंत्री बिन खात्याचे मंत्री म्हणून कार्यरत असतात. विधिमंडळाच्या शियाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले अशें स्वता महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री फडणवीस हाणें स्पश्ट केलेलें आसा. हाच्या आधी एकनाथ शिंदेक नागपुरात देवगिरी शासकीय निवास स्थान दिला. ताका लागून एकनाथ शिंदे हो सरकारांतलो 2ऱ्या क्रमांकाचो फुडारी अशें संकेत मेळटा अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा. जाल्यार अजित पवाराक विजयगड हे शासकीय निवासस्थान दिलेलें आसा. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीक व्हड भोवमत मेळ्ळें, पूण महाविकास आघाडीक हार सोंसची पडली. लोकसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत काँग्रेसीकूय विधानसभा वेंचणुकेंत व्हड अपयश आयलें. विधानसभा वेंचणुकेंत अपयश आयल्या उपरांत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसांसावन राजकीय मळाचेर सुरू आसा. पूण विधानसभेत हार जाल्या उपरांत खरेंच काँग्रेसींतल्या प्रदेशाध्यक्षात बदल जातलो काय ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेस फुडारी आनी आदलो मंत्री अमित देशमुख हाणें स्पश्टीकरण दिलें. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष बदलपाची चर्चा ना अशें सांगून महाराष्ट्रांतल्या काँग्रेसीच्या फुडारपणात बदल जावचो ना अशें अमित
देशमुखान स्पश्ट केले. विधानसभेत अपयश आयले उपरांत आता महाराष्ट्रात काँग्रेसीत प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं ही चर्चा जी जाता ती खरेंच पक्षात राज्य अध्यक्षात बदल जावपाचो आसा काय ना असो प्रश्न विचारतकूच अमित देशमुखान अशें म्हटिल्लें आसा की ही चर्चा जी आसा ती सध्या तशी चालू ना. नाना पाटोले हो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. नाना पाटोले प्रदेशाध्यक्ष आसतना लोकसभेचे वेंचणुकेंतूय काँग्रेसीक व्हड यश मेळ्ळें. ताका लागून तें यश विसरपाक फावना. आतां विधानसभा वेंचणुकेंत अपेक्षे प्रमाण मतां मेळूंक नाशिल्ल्यान टिका करप हें योग्य थारना अशें अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. प्रदेशाध्यक्ष बदला संबंदी तशी कांय चर्चा ना अशें स्पश्टीकरण सध्या अमित देशमुखान दिलेलें आसा. महाराष्ट्रात सध्या EVM बाबत खूब जाणांक संशय आसा. ताका लागून निवडणूक आयोगान हो संशय जो आसा तो पयस करपाची गरज आसा. खरो तर हो संशय जो आसा तो आपलो न्हय तर मतदारांचोय आसा. ताका लागून लोकशाही प्रणालीचेर शंका उपस्थित जावप, ही शंका पयस करप हें वेंचणूक आयोगाचें काम आसा. तुमी कांय जाग्यांचेर EVMाचेर वेंचणूक घेतली जाल्यार कांय जाग्यांचेर बॅलटाचेर घे. म्हणजे ही जी संशय जे आसा तशे दोनूय प्रकारे जर इलेक्शनां घेतली जाल्यार ही शंका पयस जातली अशें अमित देशमुख हाणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. तेन्नाच हो EVMाच्या बाबतचो घोळ जो आसा किंवा संशय जो आसा तो पयस जातलो अशें स्पश्टीकरण काँग्रेसीचे अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी संजय मल्होत्रा हांची निवड केल्ली आसा. 11 डिसेंबरच्यान फुडले 3 वर्सां खातीर तांचो कार्यकाळ आसतलो. कॅबिनेटाच्या समितीन तांची महसूल सचिवपदी आशिल्ल्या संजय मल्होत्रा हांची निवड रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाचेर केल्ली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा जयपुरात 9 ते 11 डिसेंबर दरम्यान जावपी रायझिंग राजस्थान ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट समिटाचें उद्घाटन केलें. ह्या संमेलनाचो उद्देश राजस्थानांतल्या गुंतवणूक वाडीक चालना दिवप आसून ह्या संमेलनात अनेक देशांचे प्रतिनिधी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना लेगीत सहभागी जाल्ल्यो आसा. दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत करतना वेड इन इंडिया घोशणेचो राज्यांतल्या पर्यटन वाडीक कसो फायदो जातले हाचेर उलोवप केलें आनी आपलें मत मांडलें. भायरच्या देशांत जावपी भारतीयांचे लग्न समारंभ जे आसा ते देशांतूच जावप खूब सक्तीचे जावपाक जाय आनी ही गरज आसा. तेन्नाच हो जो पयसो आसा तो आमच्या भारतांतूच उरतलो आनी अर्थवेवस्थेत वाड जातली अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नुकत्याच जाल्ल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जैत मेळयत दमदार पुनरागमन केलें. ह्या निवडणुकींतल्या विजया नंतर डोनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी बदल करपाची घोशणा केल्ली आसा. हातूंत आतां ट्रम्प हांच्यांनी देशांत वैध कागदपत्रां शिवाय रावपी पालकांच्या पोटी आनी वेगवेगळ्या पेरंट्सांच्या पोटान वेगवेगळ्या देशांतल्या लोकांनी जन्म घेतलेल्या देशांचेर कायदेशीर कागदपत्रां आसप सक्तीचें करपाचें येवजिल्लें आसा.